देवाचें शुभ वर्तमान। त्या दिसांनी मारिया उठली आनी दोंगरी वाठारांत जुद्याच्या एका नोगरांत दोडवडान गेली आनी जकारेसाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें। एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बालकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताल्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, ओस्तोऱ्या मोदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें सुफल आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशी येवची म्हूण म्हाका खंयचें फावो जालें। तर पोले तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बालकान कुशालकायेन उडी मारली आनी देवान तुका सांगलां तें पूर्णतायेन पालोवन येतलें म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय देखून तूं सुभागी। मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांता, देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगडटा। आपले चाकुनीचेर ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली, होय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी। म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें, सोर बलिश्ट तो, पवित्र ताचें नांव। ताची भक्ती करतल्या पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दया। आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता, काळजान गर्व धरतल्यांक दुस्पाटायता। पदवेदारांक तो सोदरेवेले शेवटिता, हीण हलक्यांक उंच उबारता, भुकेलेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता, ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा। अब्रामा आनी ताचे सोस्ती खातीर सरकालाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणा घेतलो। मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीच्या सांगाता रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली। देवाचें उतर हें।